This headline is sponsored by Parul University. यहाँ पॉसिबल है। नीट पेपर लीक प्रकरणात केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधानाच्या राजीनाम्याचे मागणेक नेट समाजसेवक अण्णा हजारेचोय विद्यार्थ्यांक तेको आश्वासन मेळ्ळ्यान उपोषण सोडटा सोनम वांगचूक उलयलो। नीट पेपर फुटीच्या प्रकरणात भाजपान उखलून धरली सरकाराची बाजू, विद्यार्थ्यांच्या समर्थनान काँग्रेसीचे मडगांव आंदोलन। नरेंद्र सावयकराचेर 3 दिसां भितर FIR जाली ना जाल्यार वतले कोर्टान, आपाची शिटकावणी, आपाची सावयकारा आड जाल्यार काँग्रेसीची दामू आड पुलिशेन कागाळ। कारापूर सरवणा वन गोवा प्रकल्पाक स्थगिती दिवपाक कोर्टाचो न्हयकार, याचिकादारान प्रकल्पाचेर मागिल्ली अंतरीम स्थगिती सुप्रीम कोर्टान वचात म्हूण हायकोर्टाचो सल्लो। धारगड टोल प्लाझा मारबडे प्रकरणात महाराष्ट्राचो मंत्री नितेश नारायण राणे निर्दोष, म्हापशे JMFC कोर्टाचो निवाडो। 2009च्या नाझरी रिसॉर्ट केसीन आमदार मायकल लोबोस सुटलो, CRZचे उल्लंघन करून हॉटेल बांदिल्ल्याचो आशिल्लो आरोप। आणि तिळारी वाठारांत झडपी उटंगराच्या पावसाक लागून धरण ओव्हरफ्लो, तिळारी आणि शापोरा न्हंय कुशीच्या गावांक अलर्ट।